Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. Uglab Jesu. Aradan Jesu. Yeswe Vandane. Yeswe Stotra. Argan Jesu. Uglab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. मगर बाबणी नो तुमका समेस्तांक बळजूच्या पुंतळाक मग सुस्वागत मागता तुमची इथे सवा इरादे घेऊन या पुंतळाक हांगास राहिल्यात आणि विशेष करून तुमची गंध बेजाराई सगळे कष्ट समस्ये सम्या मकार दवरनो सम्याची बेसावा आशीर्वाद स्वीकार करून संतुष्ट जावन वसूंक तुमी हांगास राहिल्यात तर आमची इथे सवा आमची इरादे आमचे कष्ट दुःख गंध बेजाराई सगळी सम्या मकार दवरया आणि सम्याच्या या उपवित्र सक्रामेंतांतल्या आराधनाच्या ह्या संदर्भात सम्याच्या सर्व दारपणाच्या देण्यांनी काकुळतेच्या दयेन आमची सगळी मागलेली मागणी आमकां फवसावन दीत म्हूण मागया देमी गेल्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक स्वागत करया जेजू आमचो बरो गोवळी आमकां सदांच तो आमचें पालन पोशण करता आमकां बऱ्या उदका सरसी सरवा सरसी आपूण व्हरून आमची जतन करता हे आमच्या बऱ्या गोवळ्याक आमी नमन करुया आराधन करुया आनी भक्तीन गीत गावया जेजू बऱ्या गोवळ्या जेजू स्वादी बळ्या सगीता तूं देवळा सोदूंक म्हाका आयलो पळय हांव ती शेळी तुका सुकून गेली तुझे थंय व्हड म्हाका पयसोरो सोडनाका पळय हांव ती शेळी तुका सुकून गेली तुझे थंय व्हड म्हाका पयसोरो जेजू स्वादीक मोगान सांडलो हांवें तुका येमकोंडावतली पिसाय व्हडा जाली पाटी म्हाका गयान तुझ्या लिपई सुम्या नाणून पवित्र दवर सदां खालसा पाठी म्हाका पय पाठी म्हाका गयान तुझ्या लिपई नाणून पवित्र दवर सदां खालसा जेजू सुंदरा बोललो भक्तरा सूर्या प्राजळी मोवा प्रसरुची बक्षी सुखी सोमे करतो म्हाका कुर्पे जातसे पयन कावा ससा सुंदी सर्गा बक्षी सुखी सोमे करतो म्हाका
culpes Zatu se poin kabang Sesa sundi sega Yesus boleh golyang Yesus swadi boleh Senita tundevlo Sodom maka ailu Ergan tuka semian Yesus Oglap tuka semian Yesus Aradan tuka semian Yesus Vandan tuka semian Yesus Haleluya 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 Yesuwe वंदने येशुवे स्तोत्र अर्गान जेसु ओगलाब जेसु आराधन जेसु हालेलुया 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 मगर बाबरी नौंदा कन बुश्यामी हमसे सुमी हमसे मरियांगा सरसा येशुमीची स्तुती करूंगा मी अंग सरैल्या सुमी आराधन करूंगा मी अंग सरैल्या देवाचे उतर म्हणता कीर्तन 135 135 Psalm 135 किती म्हणता हालेलुया हालेलुया किती म्हणता हालेलुया किती म्हणता हालेलुया सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेश्वराच्या सेवकांनो सर्वेश्वराच्या सेवकांनो त्याची स्तुती करा त्याची स्तुती करा सर्वेश्वराच्या घरांत सर्वेश्वराच्या घरांत आमच्या देवाच्या अंगणांत आमच्या देवाच्या अंगणात सभा करतल्यानो सेवा करतल्यानो त्याची स्तुती करा त्याची स्तुती करा सर्वेश्वराची स्तुती करा सर्वेश्वराची स्तुती करा कित्याक सर्वेश्वर सर्व बरो कित्याक सर्वेश्वर सर्व बरो ताच्या नावाक कीर्तन गया त्याच्या नावाक कीर्तन गया कित्याक कित्याक तेंदुलोबो ते दुलोबो तेंदुलोबो ते दुलोबो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजो अर्गान जेजू ओगलाब जेजो ओगलाब जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू सर्वेश्वराच्या नावाक कीर्तन गावचें सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करचें कितल्या की बरें देखून उबी रावया ताच्या मनाक आनी महिमेक हें गीत गावया समेस्त राष्ट्रानो सर्वेश्वराची स्तुती करा ताळयो भेटू सोमेस्तानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा सोमेस्तानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजाराजानो सांगता येया जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजाराजानो सांगत लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया कित्याक मोळ्या सोमी जेजू कोर आमचे संगी जिवंत आसा Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna Hosanna Hallelujah Hosanna Hosanna Hallelujah Hallelujah, Amen. Hosanna Hosanna Hallelujah Hosanna Hosanna Hallelujah ताळयो भेटून आमच्या सुमयाची स्तुती करा जायते उपकार ताणें आमकां केल्यात जायते बरेपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां हे सर्व बरेपणाचो उपकार बावड्या हे सर्व बरेपणाक ताका आमी अर्गां दिवया आमचो सर्वेस्पर स्वामी आमचो जेजू क्रिस्त आमच्या मदीं आसा आमकां राखचो आमकां सांबाळचो आमचो देव आमच्या मदीं आसून आमकां आराधन आमच्या मदीं आसून आमकां बेसांवांनी बरचो देव
ताका आमी आराधन करया ताची स्तुती करया ताका वाखाणया ताच्या नांवाच्या मान नृत्या मुसतो आमी स्तुती करया जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या ताका कशें फारीक करयेता जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या ताका कशें फारीक करयेता अर्गा होगला बलिदान ताका दिव्या हेंच ताका मानवता अर्गा होगला बलिदान ताका दिव्या हेंच ताका मानवता जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना आदी तोच आता तो फुडें येवंक आसो तो ताचे बरी मोवाळ आनी दयाळ देव हेर कोणी ना सोमेश आसतानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा सुमेश आसतानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा जनांगनो सगळी बुटा बुटा प्रजा राजानो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गितां गाया कित्या म्हळ्यार सोमी जेजू कोर आमचे संगी जिवंत आसा होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन ताळयो आमच्या देवाच्या नावाक आमच्या सर्वेस्परा देवाच्या मानाक ताची स्तुती गीत गावया तळये पेटून गरसया आमचो रचणार आमचो देव आमचो समय आमच्या मध्ये आसोन आमकां बेसवानी बरसो देव आमकां कृपेन बरसो देव आमचे मध्ये आसा हे देवाची स्तुती करचें हे देवाच्या नावाची स्तुती करचें कितल्या की बरें ताका वर्सया ताका वर्णया ताच्या महान कृत्या पासून ताका आमी दिन वाचूया देव तो फोटयना वो फोटवून पडना ताच्यो बासावण्यो तो पाळटा देव फोटयना वा फोटवून पडना ताच्यो बासावण्यो तो पाळटा ताची महत् कार्या आमच्यान आटपूंक जायना ताच्या मोगाक अंतीस ना ताची महत् कार्या आमच्यान आटपूंक जायना ताच्या मोगाक अंतीस ना पृथ्वीच्या शेकान शेक गितां गाजोया गितार नादा गितार रसूया दुता संगी सोमाल गितां गावया तक नासता ताच्या निरंतरी स्तुती करया सोमेश तासानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा जनांगनो सगळी उठा उठा प्रजा राजानो सांगत येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गितां गाया कित्या मोळ्या स्वामी जेजू खोर आमचे संगी जिवंत आसा होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 अर्गांजे जोगलांजे द्वारा दांजे जो सदाला बला बला बला
हालेलुया हाला हाला येशुवे 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया येशुवे वंदन येशुवे आराधन येशुवे हालेलुया 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 अर्गा अर्गा जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजामध्ये त्या समयात ओतमध्ये मनुष्य मगळ समग्र मनुष्याच्या जीवितच्या सर्गिंता देवाने लोलांस समय आमच्यामध्ये असं या समयाची जोदी करी या समय आराधन करूया हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू गुलाब तुका सुमियान जेजू स्तुति तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 पुष्या मी पुष्या मगळ बाबली नॉम सुमी आमच्यामध्ये हांगासर आसा हे समयाची स्तुती करूंक आमी आयल्या हांव समया करसूंक आमी आयल्या हांव समयाच्या जल्माच्या परबेक व्हडा संभ्रमान आमी आयती जावन आसा वय गे न्ही वय गे न्ही ह्या दिसांनी आमकां तो संभ्रम आसा गे सगळ्यांनी संभ्रम वय गे परवा फेस्त आमी आचरण करता खंयच्या दिसा मंगळार बुधवार न्ही गे मंगळार बुधवारा दिसा जल्माचे फेस्त मंगळारा राती आमी हांगासर संभ्रम चलयता आनी ह्या फेस्ताक जायती तयाराई जावनच आसा आसा की ना करतात की तयाराई कसली तयाराई बरें केल्या तुमी कसली अत्मी तयाराई कुमसार जाल्यात मागीर अत्मी तयाराई दुसरी कसली गेल्या कुमसार जाल्यात मागीर लाडू करून दवरल्यात लाडू कुसवार अत्मी तयाराई गे हां अत्मी तयाराई केली गेल्या कुमसार जाल्या हेरांक बरेपण केला व्हेरी गुड आसून कुमसार आसा म्हणून सांगला मसण आयल्यान कुमसार जाल्यान गे जाल्यार जावना जाल्यार अवकाश आसा पदऱ्या कुमसार आसा थंयसर तुमी कुमसार जावी येता एक सुटावे कुमसार जावन की मागीर आत्मीय रितीन काही रिती रे घुसून गी नव्यानाक येवन गी देवाचें उतर आयकून गी देवाचें उतर वाचून गी न्ही गे देवाच्या मनाक किर्तनां गावन गी वय गे वय गे न्ही आं तुमी तयाराई करते आसात बैली तयाराई आसा न्ही बैली तयाराई कसली बैली तयाराई करतात हां गर्दनाचो गोटो नेकेत्रां मागीर हां कांय करूं ना गी हांगा आं कुसवार तयारी कुसवार मागीर इगर्जे घेतना कांय म्हण दिसता गे क्रिसमस दिसता गे पळय गे आं कितें आसा लायटींग आसा डेकोरेशन आसात नकेत्रां आसात मागीर तुमच्या घरांनी तशेंच केलां आसतलें न्ही गे आनी करूं ना जाल्यार करूंक आसा आसतलें बरें उस्तूर काणयलां जावंक पुरो हाडलां जावंक पुरो कांय इल्लोसो कुसवार हाडसो करूंक जायना न्ही गे कांय इल्लेशें मास हाडचें कांय इल्लेशें करचें संभ्रम न्ही गे वय गे न्ही तयारी आसा थोड्यांक ह्या फेस्ताक परगांवांतून येतात गांवाक वय गे कांय थोडी येतात कुटुंबाचे संतोश कांय थोड्यांच्या घरांनी संभ्रम आसा ह्या दिसांनी कितें म्हळ्यार परगांवाची येतात भुरग्यांक रजय आसा आनी ह्या संदर्भार ह्या दिसांनी काजारांचो बणां आसात वय गे आमकां हें पुंडळाक एक उरतो संतोश आसा कितें हां बाळू जेजूचें फेस्त हां बाळू जेजूचें फेस्त आसा न्ही गे 9 दिसांचें नव्यान आसा बाळू जेजूचें फेस्त आसा संभ्रम आसा न्ही गे आं हें पुरो संभ्रम आमी चलयता कित्याक चलयता हाच्या फाटल्यान कोण आसा देव हाच्या फाटल्यान कोण आसा देव आसा देव म्हळ्यार कोण हाटल्या फाटल्यान कोण आसा जेजू आसा पळय जेजूचो जल्म जेजूच्या जल्माचो संभ्रम जेजूच्या जल्माच्या संभ्रमाचो संभ्रम आमी चलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजू पयलें जल्मलो गे आतां आनी जल्मोचो आसा पयलें जल्मला न्ही गे आमचे मदें आसा गे तो आसा पूण आतां आमी कितें आचरण करचें तसो जल्माचें फेस्त न्ही गे आमच्या घरांत आमचो बर्थडे आसल्यार आमी संभ्रम जावंक ना हॅपी बर्थडे म्हणटा न्ही गे आं हॅपी बर्थडे म्हणटा आतां जेजूचोय आमी बर्थडे आचरण करता संभ्रम जल्माचो न्ही गे वय गे जेजूक एक काणी दिवंक आसा कसली काणी दिवची
कसली काणी आमचें काळीस ताका दिवचें. तुमची काळीज तुका तर नणपुरवांक घालता दवरला जालें न्ही गे कशें बऱ्या करण्या मुखांतर पळया बऱ्या करण्या मुखांतर दान न्ही गे सोमयाचें नांव प्रगट करतना ते सोमयाचो संदेश सोमी कित्याक आयिल्लो म्हणून हेरांक प्रगट करूंक आसा न्ही गे वय प्रगट करतना आमी आमचो सहकार दिवचो दान दिवचें कुसवार इल्लो करचो हेरां थंय वांटून घेवचो वय गे वय वय गे न्ही वय आं हेरांक कोणाक आपोवचें एक चार जेवणां वाटचीं वय गे वय आं इल्लेशें वाटचें फेस्ताच्या दिसा वय गे वय आं मागीर कसलें तेल्यांक कांय इल्लेशें कुमोग करचें कोणाक फेस्ताचें करूंक जायना तांकां कांय इल्लें कुमोग करचीं अशें बऱ्या करण्या मुखांतर नितळ जिविता मुखांतर एकामेकाच्या सहकारान आमी जेजूचें जल्माचें फेस्त आचरण केल्यार कोणाक चड खोशी जाता जेजूक चड खोशी जाता जेजू देखून जेजू म्हणटा म्हाका तुमी कांय दिनाकात दिवंक आसलें तुमी कोणाक दिया हेरांक गरजेवंतांक दिया बऱ्या कामाक दिया बऱ्या वावराक दिया आनी अशें तुमी हें फेस्त संभ्रमान आचरण करा म्हणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सांगात आसता जेजू कितें म्हणटा म्हाका एक नितळ मौनी तुमी दिजे कितें नितळ मौन तुमी दिजे कितें नितळ मौन आनी नितळ जिनी तुमी दिजे कितें नितळ जिनी. हां वय म्हज्या मुगाच्या बाबणीनो फेस्त म्हणटा आसतना पयलो मात आडंबर केल्या पवना आमी एक घडी भर आमी म्हाका व्हरून पडयचें हांव खंय आसा सारक्या ट्रॅकर आसा गी न्ही गी आतां आमकां कोडयाळो सुद्दां जाल्यार बस धरचें न्ही खंयचें बस धरचें कोडयाळीचें बस धरचें न्ही बिस्टोडेचें बस धरल्यार जाता जाता अशी येत वचचें म्हणना पयशे लावन वचचें पडटा न्ही गे बेलतंगडची बस धरल्यार जाता करकोळची बस धरल्यार जाता जायना तशेंच आमी चिंतून पळयत आमी खंय आसा आमी सारक्या सगळींच्या वाटेचें बस धरलां गी ना थोडे पटी आमी परामोसीन दुसरें बस धरता वाट कळनासतना न्ही वाट कळनासतना रावचें म्हळ्यार कितें जालां तें पदकान पडोवन घुसपडलेल्या वेळार आमी वाट सुकता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमकां एक आपोवणें आज एक सोम्या थंय एक नवें परिवर्तनाचें जिवीत जावचें देखून एक घडी भर दोळे धांपया आमी गेल्ल्या पदकाचो उगडास काडया सोमी आमचे मदें आसा हांगासर आसा तो आमची पदकां बक्षिता आमी आमची पदकां वळखून घेवंक जाय दरूळ काळजाच्या न्हू तुमची काळजां मोवाळ करा फातरा काळजाच्या न्हू तुमची काळजां मासाचीं करा तुमची काळजां झेंदा देवा थंय फाटीं परतया महान दीस महान परब लागीं पावल्या त्या पासून तूं एक दिनपणाचें बळेपणाचें काळीज उता करूंक सोम्या लागीं मागाय सोमी आमचे मदें आसा हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणा मोगळा जेजू तूं म्हजो देव तूं म्हजो सर्वेस्पर म्हजो रचणार म्हजो पसणार म्हजो सांबाळणार सोम्या जेजू हांव तुजेर आसना तुजे मुखार आसा मोगळा जेजू हांव एक पातकी हांव एक अपराधी हांव अस्कत बाळ तुजे मुखार आसा पदकाच्या चिखलांनी मेळोन गेला पदकाच्या चिखलांत बुडोवन गेला सोम्या जेजू म्हाका वयर काड म्हज्या पदकाच्या चिखलांतलो म्हाका दोनी तळ कर सोम्या जेजू तुजे पवित्र रगत म्हजेर शेणाये म्हज्या सर पदकाच्या कथांतलो म्हाका नितळ करी म्हणजे थंय एक नवें काळीज आसा करी तरुण काळीज घट्ट काळीज पत्राचें काळीज मेळ्ळें काळीज म्हजे तनकान उडय म्हजे थंय मोगाचें म्हजे थंय दिनपणाचें म्हजे थंय कनवळ्याचें म्हजे थंय बिरमोतीचें म्हजे थंय पवित्रपणाचें
पवित्रपणाचे काळीज रुता करी काळीज रुता कर सम्या जेजू सम्या जेजू बगस सम्या बगोस सम्या काकोळत म्हणजे करी काकोळत मोजी कर हातका म्हणजे बगस हातका म्हणजे बगोस काकोळत मोजी कर सुमिया काकुत मुझी कर सोमिया सगळी आमच्या बदकाची दुःख तर बक्षण मागया काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया सगळी सांगत काकोळत मोजी कर सुमिया काकोळत मोजी कर सोमिया काकोळत मोजी कर सुमिया राग हवे केला मोसूर हवे चिंता रागावे केला मुसुरावे चिंतला खोडी काढून पेल्याक तू कैला कुडी काढून पेल्या दुखला काकुत मुझी कर सुमिया काकुत मुझी कर सुमिया काकुत मुझी कर सोमिया हाड तुका गेला पाडावे केला हाड तुका केला पडवे केला मुझा कुशेन हांव जियेला मुझे खुशी जिला काकुत मुझी कर सुमिया काकुत मुझी कर सुमिया काकुत मुझी कर सुमिया घडाय हावे केल्या बडया उलयला लढाया में केल्या बडया उलायला पेल्याची ती बेपरवा केल्या पेल्याची ती बेपर्वा केल्या काकुत मुझी कर सुमिया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू उगळप जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया उगळ बोबडी नामचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा आमच्या मध्ये आमचो सुमी आमच्या संगता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमी म्हज्या बगलेक आसा तेदना म्हजो विरोध रावतलो कोण आसा सुमी म्हज्या बगलेक आसा तेदना म्हजो विरोध रावतलो कोण आसा आनी तो म्हज्या सांगात आसतना कळ्ळें हांव उदकान बी पडूं कितें जायना सांगा बिरान दिसना हांव उदकान बी पडूं हांव बुडचो ना हांव उज्यान बी पडूं हांव लासो ना हांव वीक बी पिवूं म्हाका कांय बादाक जावचें ना कित्याक सुमी म्हजे संगत आसता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जे मोगाच्या बाबडीनो पळया सुमयेचेर विश्वास दवरता सुमयाची सेवा करता सुमयाची स्तुती करता ताका देव कितें बादाक करिना सोन घालिना बड्या होय की न्ही होय हां परच्या मंगळाराच्या दिसा एक गडीत घडलें पर मंगळारा दिसा
घडीत घडलें सांजे 4-4:30 वरार भुरग्यांक हांव पिकनिका व्हरून गेल्लो टुराक मैसूर पुरा पळोवन कुशल नागार येवन गोल्डन टेंपल दाखोवन भुरग्यांक हांव मार्गार रावून मार्ग क्रॉस करयतालो सगळ्या भुरग्यांक लगभग 100 भुरगीं आसलीं कळ्ळें गे आनी पुरा भुरगीं क्रॉस जाल्यांत एक 7-8 भुरगीं आसलीं त्या सायडीन आनी हांव मार्गाच्या देगेन आसलो एक बस आयलें 3 भुरग्यांक आणून आयलें बस उत्तर कर्नाटकाचें बस आनी तें बस म्हज्या उजव्या सायडीनच्यान म्हाका वेडो घालून आयलें आनी इतलें आयलें तें हांव सायडीन आसलो हांव फाटीं गेलो फाटीं येतना थंय व्हडली चारांडी आसा लंबाय कुसड्यान भरलेली लंबारचेड्या आनी म्हज्या सायडीक एक व्हडलो खांबो आसा खांबार व्हडलो तो एडवर्टायज आसा खांबो बस आयलें त्या खांब्याक मारलें आनी तो खांबो आड पडलो म्हज्या आंगार पडचो खांबो आनी आंगार पडून आतां म्हजो मांडो पुटच्या संदर्भार आशिल्लो आनी ह्या संदर्भार हांव उडलो अशें उडलो अकलासाक जिवासो अकलास उडलो बस तशेंच घुंवन तें आयलें आनी हांवें चिंतलें हांव बसाच्या पोंदा पडोन जालो अशें आसतना हांवें चिंतलें हांव गेलो आनी हांवें चिंतलें मेल्यार मोडणी पूण उरलो जाल्यार पिठो जावन न्ही गे कश्ट एकच पटी म्हजे पांय उडले बरें जाले म्हजे वाणो बसाच्या भितर गेलो पांय भायर आयले आनी अशें बस मुखार वचून रावलें पूण म्हाका एणे तेणें मार जालो पेंगटाक आनी इल्लोसो पूण म्हाका कांय जावना बसाच्या पोंदाक पडोना म्हाका कोणें लुटून घालें बरें जालें बसाच्या पोंदांतून भायर पळया म्हाका भोगलें सोमीनस म्हाका त्या थंयसर येवन आतां दोन ओडले बरी जालें म्हाका सोम्यानस कोणाक गुतूना भुरग्यान 4 जाणां भुरग्यां मात गुतू ती धांवन आयले म्हाका उखल्लो म्हाका सोलोंक जायना पेंगटांत मार बसला मागीर सगळ्यांनी म्हाका कांदार घालून उखलून बसार दवरलो मागीर बसाचे बरें आयले उलोवंक तांणी म्हाका सूख मागली दिमी घाल हांवें पळोवन आसलें तुमी आसल्यान थंय आनी म्हाका कळूना तशें म्हणून तो 2 जाण बस ड्रायव्हर आनी कंडक्टर दिमी घालून म्हजे पांय तरी लागले हांवें म्हणें हांव बसूचो तितलो ओडलो आनी स्नेही ओडणी म्हणून तांकां बक्षिलें उपरांत म्हाका उखलून चडलो आनी उपरांत सगळ्यांनी म्हणें आस्पत्रेक या हांवें म्हणें गांवाक येवन आस्पत्रेक वता मागीर हांगा पावता राती 2 वरां जालीं म्हाका उखलून सावन रुमान दवरलो दुसरे दिसा हांव मागोन आसलो बेड्डार न्हिदलें न्हिदूंक जायनातलें क्रिसमस आसा सवार्द खूट आसा बाळू जेजूचें फेस्त आसा अशें जाल्यार परिस्थितींत तूं म्हाका हांतरुणार घालशी जाल्यार सोम्या हांव कितें करूं पळया दुसरे दिसा सकाळीं 7 वरां उठून चिंतलें उठोवं जाता गे पळया हांव हलटार उठलो बसलो पांय सकला दवरूं जाता गे पळया चिंतलें पांय सकला दवरलें उबो रावलो आनी चलोंक लागलो आनी आज हांगासर उबो आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कांयच जावना प्रेज द लॉर्ड हांगासर मार जाला इल्लोसो मार आसा पेंगटा मार आसा इल्ले गाय जाल्यात पूण जाल्यार सोम्याची स्तुती करच्या कांयच नबाक जावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मरण म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें पळयलें त्या दीस पूण जाल्यार सोम्यान म्हाका वाचयलो सोम्याचेर विस्वास दवरता सोम्याचेर विस्वास दवरता ताका सुमी सांडून घालिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी इस्कलाची भुरगीं म्हणटात पळया अशें जाल्यार परगतींत तुमी इतले हुशार जाल्यात तें सोम्यान तुमी करचें तें बरें काम हांवें म्हळें तुमी करचें बरें काम न्ही तुमी सर्व भुरग्यांचें मागणें म्हाका तांणी सोम्यान म्हाका बरें केलां प्रेज द लॉर्ड सगळ्या जाती खातीरची भुरगीं आसलीं तांच्या खातीर हांव गेल्लो पूण तांचें मागणें म्हाका परत उबो रावंक कारण जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सोम्याचेर विस्वास दवरता सोम्याचेर पातयेनी दवरता तो केदींच उणें जायना तो उजान पडो तो लासचो ना न्ही शेद्रक मेशक आनी अभिज्ञाक आसले परमेश्वरल्यांत चक्रवर्ती नबुकदनेझराच्या काळार वय गे तो म्हणालो चक्रवर्ती म्हणालो हांव म्हजी इमास करता मुर्ती करता आनी हांवें त्या तुमी त्या
मूर्ती कळले पूजा करीचे तुम्ही आराधन करीचे हांवें रचल्या देवाक तुम्ही आराधन करीचे आणि ते म्हणाले ना देवा ना राया म्हज्या धनिया ना तुझी सेवा वा तुवें केल्ल्या त्या देवाची सेवा आमी करिना कळलें गे राय कितें म्हणटा चक्रवर्ती कितें म्हणटा तुमकां हांव जिवेशी मारा येतलो वळवळयतलो खंयचो देव येवन तुमकां बचाव करता पळया आनी तो बोलता कितें म्हणटात आमचो इस्रायलाचो देव आमकां बचाव करूंक येवं दी या नासतना रावूं दी आमकां परवा ना पूण आमी मात तुज्या देवाची स्तुती करिना राय कितें घालता तांकां उज्याच्या आगठ्यांत उडयता पळया ते का जाणांक शद्रक मेशक अबेदनेगो आनी तो राय पळयता 6 जाणां आसात कोण 6 जाणां आसात ते उलपनान ते लासनान संतोषान डान्स करना आसात कॅम्प फायर करना आसात कॅम्प फायर पळया आनी चक्रवर्ती नबुकदनेझर कितें म्हणटा सदैव जावं इस्रायलाचो देव ताचेर विश्वास दवरता त्या कोणाकी तो सणून घालिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां तो सणून घालताय विश्वास दवरीचे सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो कोणाकच सणून घालिना देव आमचो रीणकार जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमी ताका रीणकारी जाता हांव सोडल्यार देव आमकां रीणकार जायना देखून एक गरीब दोळे धांपया आमी दोळे धांपया आमचो सुमी आमच्या मदें हांगासर आसा ताचेर विश्वास दवरया तो आमकां राखता सांबाळटा वाचा दिता कश्ट आसात जेजू कश्ट आसले कश्ट कोणाक ना म्हाका ना तुका ना सगळ्यांक आसात कश्ट आसा म्हूण निराशी जावचें न्ही कंगल जावचें न्ही देखून तुजें म्हणटा तुमी कंगल जायनाकात तुमी चंचल जायनाकात तुमच्यो तकल्यो उखल धरा कळनासतना मागा आनी तुमी मागलेले देव दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो इकडी बोरदोळे धांपा तुमच्या हातार त्याचेर दवरा सुमया लागीं मागा तुमी सुमया लागीं मागा जी इरादे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात आज जायते जाणां तुमी कश्टन आसात ना रितीच्या पिडेन जावं बरो कुडीच्या पिडेन कुडींत दूख आसा कुडींत पडापड आसा कुडींत मरेकार पिडा आसा कुडींत जायते समस्या आसात सगळी कूड घेवन तुमी हांगासर आयल्यात तुमची सगळी कूड समया समर्पया माथ्याच्या केंसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी तुमची कुडीची सगळी वण कुडीची पिडा शिडा सगळी समया समर्पया संगर समर्पया तुमी सगळे समये तुमचे जिवीत मोतीची सगळी पिडा मोतीचे टेन्शन न्हीद पडना जावंक पुरो मोतीक न्हीद पडना मोतीक समाधान ना मोतीक भिरांत आसा कवजन आसा आकांत आसा टेन्शन आसा विविध रितीचे समस्या आसात कुटुंबांत भुरग्यांतय भुरग्यां मेळांतय नातरांतय आसले सगळे समस्ये सोम्या मुखार दवरा स्वामी तुमकां ह्या वखता आशिर्वादांनी भरता ह्या वखता तुमकां स्वामी ह्या वखता बेसांवांनी भरून आशिर्वादीत करून तुमकां भलायकी दिता तुमचे समस्या परिहार करता तो विश्वास दवरा मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणटा स्वामी मागी आमी मागा बा तुमच्या त्या सामा खातीर मागा इरादे घेवन तूं हे नवें करताय आराधन करताय इरादे घेवन ह्या पुणतळाक ह्या राठावळीच्या दिसांनी येवन हांगासर स्वामी मुखार बसोवन तूं मागताय जाल्यार स्वामी दिनासतना रावता की दिनासतना रावना बिलकुल दिनासतना रावना तो दिता आनी खंडीत बरोबर तो जमापान दिता मागा म्हणटा ताजे प्रमाण मागा मोगळा जेजू तूं म्हजो वैज तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो बरवसो तूं म्हजें खडाप तूं म्हजें ढाल सुमिया जेजू तुजेर हांव बरवसता तुजेर हांव विश्वास दवरता तुजेर हांव पातखिणी दवरता सुमिया जेजू हांव एक पिडेस्त हांव एक अस्कत बाळ तुजें मुखार आसा सुमिया जेजू म्हज्या कुडींत जायत्यो पिडा आसात जायत्यो कश्ट आसात मोगळा जेजू म्हज्या कुडींतली पिडा शिडा म्हज्या कुडींतली दूख म्हज्या कुडींतली कुडीचे वळवळे तुका समर्पिता सुमिया जेजू म्हजी पिडा तूं जाणाय म्हजी दूख तूं जाणाय म्हजे कश्ट तूं जाणाय आपड जेजू आनी हांव बरी जातली आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू मोगळा जेजू म्हजे मोतीची पिडा म्हजे मोतीचें टेन्शन म्हजे मोतीचें डिप्रेशन म्हजे सगळे कश्ट म्हजे नास समाधान तुका समर्पित सुमिया म्हजे मोतीक समाधान दी म्हजे मोतीक जाणवाय दी म्हजे मोतीक उजवाड दी बरी न्हीद भोव कर
फावो कर मुझे कुटुंब तुका समर्पिता मुझे कुटाम तुका मुझे कुटुंब तुका समर्पिता कुटाम तुका मुझे भुरगे बाळा मुझे भुरगीं मेळा मुझे भुरगे बाळा मुझे भुरगीं मेळा कुटुंबाचे संदे माझे संदे मुझे भाव बहिणी आवय बापय कुटुंबादारा कुटुंबाचे कष्ट कुटुंबाचे संकष्ट कुटुंबाची बिडा शिडा तुका समर्पिता समयान जेजू म्हज्या घरान थे म्हज्या कुटुंबान थे म्हज्या कुटुंबाच्या संद्याक आपड तांकां बरी कर म्हजे समस्या परिहार कर म्हजे कश्ट परिहार कर म्हजे सगळे कश्ट परिहार कर म्हजे दुख परिहार कर म्हजे दुख परिहार कर समयान जेजू आपड जेजू आनी आमी बरे जाता आपड जेजू आमकां भलायकी मेळटा आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू हालेलुया 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 आतां बरा हालेलुया 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 शदला बला 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 दला हाला हाला नावात गबरी का तुझ्या नावात आशीर्वादी सगळे सत्य तक बरसमिया तुझ्या सुमा कसली वाईट सगळं पडी सगळं देव सराची नाट निताळणी माठपत्र बिदिसपणा त्याचे जैतुने तुमच्या आशीर्वादित कर आपण 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 तुझे बाळ तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ तुझे बाळ सोम्या हरिये दिस हरिये गाडी गुण करची सकत बघता तुझे बाळ तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ तुझे बाळ सोम्या हरिये दिस हरिये गाडी गुण करची सकत बघता तुझे बाळ तुझे बाळ सोम्या वार्धा तू वार्धा कै सोम्या वार्धा तू वार्धा कै सोम्या ये दिस ये गाणी तू मुझे संगी राव वार्धा तू वार्धा कै सुम्या हालेलुया हालेलुया सगळे हात उभार हालेलुया 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 बोला मला आमचं समय आमच्यामध्ये असा आमचे सगळे कोड आणि आत्मा समय मगर समर्पिया समय जे सगळे भक्ती का तुझ्या समाने पर मध्यम मुखांतर सर आराधना करून हात बाद तुझे विश्वासान मागतात ते तुझा आशीर्वाद कर समय तुझी गुणकरची देवी सगळं त्या शिरा शिरेवरचे पवित्र रक्तांत करून तर तुझ्या नावात तुझ्या नावात बरे कर आपण आणि गुण कर दैत्य पिढेस्ता गुण केले जेजो दैत्य ना समुद्र भक्तीला समाधान दिले जेजो देव सदा दौडंदांना आशीर्वादित करून बेसमाने बनलेल्या सगळ्या पिढेस्ता गुण केले सुमिया जेजो हे सगळे भक्तांचे आशीर्वाद कर तुझी गुणकरची देवी सगळ्यांच्या शिरा शिरेवरचे तुझ्या पवित्र रक्तांत करून तर कर तुझ्या नावांत बरे कर तुझ्या नावांत गुण कर आपण आणि गुण कर टच 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 हीलस हालेलुया 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 Ergandu kasumian Jesu, Oglabdu kasumian Jesu, Aradandu kasumian Jesu. Haleluya, Haleluya. आमच्या हातगल्याच्या दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तई है मुझे तई है मुझे तई है मुझे कुड़ीन थे
म्हज्या मनांतली म्हज्या कळसांतली हे पवित्र भलायकी दिवंके सकत दिवंके बळ दिवंके कृपेन बरोवंके भलायकी दिवंके पिडा गुण करूंके हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हज्या कुटुंबांतली म्हज्या घरांतली म्हज्या घरच्या सन्यांत ये म्हज्या घरच्या पिढे सन्यांत ये भलायकी दिवंके संतोष दिवंके समाधान दिवंके जैत लाभोंके कृपेन बरोवंके वेसांव दिवंके आशीर्वाद नेटोवंके देण्यानी बरोवंके फळांनी नेटोवंके हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे थंय ये भलायकी दिवंक संतोष दिवंक समाधान दिवंक जैत लाभोंक कृपेन बरोवंक हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तकलेचेर हात दवरा निरंतर पवित्र आत्म्याची कृपा मागा तसं पवित्र आत्मा आमकां बेसामानी भरून दे आशीर्वाद नेटून मागा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर या सगळे भक्तिकाचे देवाने ताचे भितर तो राव तांकां भलायकी रे ताच्या मुखल्यार वाट दाखय ताच्या फाटल्यार संरक्षण कर ताच्या बगल्यार संगाती ताचे भितर भलायकी सुंदर समाधान फोव कर ताच्या वयर निरंतर आशीर्वाद आनी बेसामानी भरून तांकां बेसामानी कृपेर भरून घे पवित्र आत्म्या दैरान आनी सत्यान भरून घे सगळी ताची अस्कत काही कान उडोवन तुझ्या बेसामानी आधार कृपा फोव करून घे पवित्र आत्म्या आपड पवित्र आत्म्याची सगळी बरी जातात टच टच हील 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याची कृपा तकले राहतो वन आम्ही मागया दोळे दाबून कृपा मागया तसं पवित्र आत्मा आमकां अभिषेक करता वखता तसं पवित्र आत्मा आमकां कृपेन भरता तसं पवित्र आत्मा आमकां धैर्यान भरता तसं पवित्र आत्मा आमकां सुबान देण्याने बरोवन आशीर्वादीत करता तो पवित्र आत्मा आमच्या वतीन देवनी होनी मध्ये मागा ये तो ये पवित्र दैवी देणी तुला दैविक देणी दैवी देणी तुला हे तू पवित्र आत्म्या ये तो ये पवित्र दैविक देणी तुला दैविक देणी दैविक देणी तुला ये तू पवित्र आत्म्या ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र हालेलुया 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 बोला मरा हालेलुया 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 हर गंजे जो ग्लबजे स्वरादांचे जो शदला बल 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 अंतलललया हाला हाला हर गंजे जो ग्लबजे स्वरादांचे जो हालेलुया 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 यीशु 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 जेजू 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 पवित्र आत्म्या परकलिता एक देव आमकां आशीर्वादित करूंक घे जे बेसवानी बरोवंक आमकां ये हालेलुया 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 हे सगळे भक्तिकाचेर आशीर्वाद कर तुका समय मा तुका जबराद उगडाप शदल बल 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 अंतलललया हाला हाला हर गांजे जोगडापचे जोरादांचे हालेलुया हर गां तुका सुमियान जेजू इट्टा तो हर गां तुका सुमियान जेजू उगडाप तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया हालेलुया सगळी निठ्ठा तो बऱ्या निठ्ठ सगळी निठ्ठा आतो बऱ्या सुमिया अनुभव आमकां जालो जरा जोरान आतो बान ताडयो जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन गवी गीत ये देवडा सक्रामेंता ये देवडा ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपान बदला नव्या रितीया दर्या सोलवोन वेचा अस्कत विश्व भावाळकाचे बोळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सत्ता
săstam Eka staliam Ersitam Tu kadoka Ja spiritam Sama sami navartam प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टार सोगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफळ सदा सामचे ते बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमकां भोव कर जोची येते रास वर्सले येताय ससनाच्या ससना Amen. रव्या सदैव जाऊं सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सोम्याचे नाव तीन पटी वडल्यान सांगता म्हणया सदैव जाऊं सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सोम्याचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सोम्याचे नाव सदैव जाऊं सोम्याचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊं सोम्याचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊं सोम्याचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मगर बाबडीनो तीन आराधना माटे दिल्या तुमकां अभिनंदन आता मी साका मी आई तीन जावचे संतोष भरीत काळजा आणि मोगा भरी एकवटा भक्तीन आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरात खैसर दोगवाते मुझे नावी संगी मेळटा थैसर आवासा सदा तांचे मोदेगा जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागलां तें मेळटलें मगर बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता ह्या दिसांनी जायती राटावळ आसा जाल्यार ही पुरसत करून ह्या पुंतळा तुमी आयल्यात ह्या संदर्भात तुमकां समेस्तां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाचें काळज जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया बाळू जेजूची कृपा बाळू जेजूचे आशिर्वाद बाळू जेजूचे बेसांवा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागोवन घेवया ती हृदय घेवन हें बेसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरल्या ती हृदय संपूर्ण रितीन घेवन पाटयेचें देणें फावो सावंदी म्हणो समेलाकचें ह्या वक्ता मागया हे संदर्भात अर्गामी स्थिता शोभा शिकवेरा नित्या दरवडो तशेंच फौस्तीन सेवरीन रॉड्रिगस आनी गुटाम बेलंकानी वाडो तांचे हृदय बसोत विशेष करून मागया आम्हा समेस्ता बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्त तुई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक वत्ता दबाच्यान आमी आयतीं सते आसा
हे संदर्भार आमकां काळ जमान असो संतोषू आनी ददुस्काय हे संदर्भार देव आमचे मदें मनीस जावन आयिल्लें घडीत आमी संभ्रमतना देव आमचे सांगता इमॅन्युएल जावन येता आसतना हे सोम्याक आमी स्वागत करूंक सोम्याची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करूंक जायची कृपे देणी मागची गरज हेचे दिसा मोरयेक बडव्यांनी सारलें तूं मोरी नमान मोरी कृपेन भरलेले तूं स्त्रियां पैकी तूं सदैव देखून तूं एका पुताक प्रसूव जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दी जाय हे संदर्भार मोरी सगळी खाऊ जेता शेरमेता ह्या संदर्भार ती एक सवाल विचारता हें कशें साध्य तूं पातयेची जाल्यार देवा थंय सरसंगती साध्य आनी तो व्हड मोरी कितें म्हणटा एक जाप हाबळे सोम्याची चरण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं येस टू द लॉर्ड पळया आमचे जे जिवितांत आमकां बरी बरी जाप दिवचें देणें फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया एकडी बोरदोळेत आमच्या नितळ काळ सामानांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत तावून दुखदन बक्षणे मगतेल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्यांक काकुळकर तूं पातक्यांक पोंगायलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांक काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी चाराया सर्वोदेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकुता क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोनिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तूं बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवी एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया एकडी बरदोळे दंप्या आमची गरजो आमची मागणी आमची आशा जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पिया प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक मान दिवता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता हे जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सरेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हणलें
तुझ्या सरेस्परा लागीं एक कुणा माग, ती पाताळ्यांतल्या गुंड्यांतली वा उंच सर्गी वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सरेस्परेची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायेन म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू, चीत दिवन आयका. तुमी मनशाक सतयलां ते तुमकां पावले ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात. देखून सरेस्परस तुमकां एक कुणान दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आपले भितर सरता सर्वेस्पो तो महिमेचो राजा. आपले भितर सरता सर्वेस्पो तोच महिमेचो राजा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांती सगळी ग्रेस काय. संवसार आनी तांते निवासी सगळे ताचे. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिर्कवंत भरल्या. आपले भितर सरता सर्वेस्पो तोच महिमेचो राजा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळ. ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्कर नासो, खंयच्याय बोंब्यांक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. आपले भितर सरता सर्वेस्पो तोच महिमेचो राजा. आपले भितर सरता सर्वेस्पो तोच महिमेचो राजा. हालेलुया, 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 हालेलुया. दाविदाचे सावी सासनीक राजाचे दारवटे तूं उक्ते करताय. काळोखाचे बंदेन जेतेल्यांक सुडका दिवंक तुर्तान ये. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हणजे वोंटनी काळीज सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अंवकारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अंवकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरना तेचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगात आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळी शेरमेली आनी नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूव जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तोवर तो जातलो आनी परमनाथ असो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यसन
सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततेचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसना. पण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमनाथाची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुज्या तांव जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत तूं देवाचो पूत म्हणटले. हळे पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्राय एक पुता गर्भेस्त जाल्या आनी वाजडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हणें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर ना, तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसेलो गेलो. देवाचें उतर वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, बाळो जेजूच्या भक्तिकानो, डिसेंबर म्हयनो आयलो म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांक उडाक सवचें कितें? क्रिसमस. क्रिसमस न्ही. युरोपाक गेल्या जाल्यार क्रिसमस ऑक्टोबर आयलो म्हणटाना सुरू जाता. कळ्ळें गी? स्टारां, सांताक्लोज, लायटींग, हें पुरा. आमकां आदवेंत काळ सुरू जालो म्हणटाना सगळ्यांनी संभ्रम. कळ्ळें गी? ह्या दिसांनी भुरग्यां सांगात कांय थोडी पिकनिकाक गेल्लो. खंयचे होटलाक वसा, खंयच्या आंगडा वसा, कोण आसात? सांताक्लोज आसा, मागीर नखेत्रां आसात, मागीर सांताक्लोजाची टोपी आसा, मागीर नखेत्रां आसात, मागीर क्रिसमस ट्री आसा. सगळ्यांनी मार्गादेगेरी विकतात, अंगडीनी आसात, होटलांनी गेल्यात. हें कितें आमकां हो म्हयनो, हो सिजन कितें आमकां संवसाराक संदेश दिता? कितें? जेजूचें येणें संवसाराक कितें हाडटा? संतोश हाडटा. पळया, संतोश. जेजूचें येणें ह्या संवसाराक संतोश हाडटा. देखून ग्लोरिया न्ही इन एक्सेलसिस देव म्हण आसा न्ही. पळया, सर्गीच्या राजांनी व्हरतो संतोश, भुमीचेरी व्हरतो संतोश. जेजूचें येणें जालें म्हणलो संतोश. तो संतोश माजवून वचोंक ना. आसा गी? आसा गी? माजवून वचोंक ना तो संतोश आजुनी सगळ्या मनशाच्या काळजा मनांत आसा. आसा की ना? देखून सगळीं जात कात नासतना सगळीं संभ्रम चलयतात. चलयतात की ना? कालच्या दिसा आळवास कॉलेजींत जालो न्ही गे. मस्त लोक आसलो. हांवें पळयलें युट्यूबार. म्हाका वचोंक जावना पळय गे. मस्त लोक आसलो, मस्त संभ्रम चल्लो न्ही गे. पळय गे, क्रिस्तांव संभ्रम चलयतात. एक्सलंट कॉलेजीच्यांनी म्हाका आपयलें सोमाराच्या दिसा. आमच्या कॉलेजींत क्रिसमस सेलिब्रेशन आसता, तुमी चीफ गेस्ट जावन ये जाय. म्हाका वचोंक जायना, आमच्या इस्कॉलांत सेलिब्रेशन आसा. पळया, सगळ्यांनी संभ्रम, संतोश. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार जेजूचें येणेंच आमकां कितें हाडटा? संतोश हाडटा, दूख हाडिना. समजलें? देखून पळया, डिसेंबर म्हयन्यांत आमी संतोश बरीत आसा की बेजाऱ्यान आसा? थोड्यांची तोंडां बळयतना लाडू धाडोवन 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 कळ्ळें? लाडवाचें पीठ आनी सिस्टर पुरा थकोवन गेल्या. हुरूपुत्त ना. धडोवन धडोवन लाडू कन कन थकोवन बळे आयले उरयात. कळ्ळें गे? कांय थोड्यांक निवऱ्यो वतना, गुळयो वतना तेल सोडून कांय हातूल पडले उरयात. होय गे? संतोश आसा? तिल्लो आसा दिया न्ही आसतना
कळलं की आम्ही संतोषाची पर्जा की दुखाची पर्जा संतोषाची पर्जा आम्ही निमाण्या शुक्राची पर्जा की आम्ही आलेले चाईतराची पर्जा हां हां आणखी थोडी निमाण्या शुक्राराची तबुल्ली बरी आसात ना आम्ही आलेल्या सणवाराची पर्जा जिवंत जेजूच्या संगतपणाची पर्जा आम्ही पळया हां थंयसर कितें आसूं नजो दूख आसूंक नजो कश्ट आसूं दी दूख आसूंक नजो वळवळे आसूं दी दूख आसूंक नजो संतोष आसूंक जाय देखून संतोष हाडटा सोम्याचें येणें कितें हाडटा संतोष देखून तुमी संतोशान आसात न्ही गे वय गे न्ही आतां कांय थोडी कुसवार करतात कांय थोडी बरें वस्तू रान घाला शिवंक न्ही गे टेलराक फोन करतात जालां तो इतलो बिजी आसा आज दिता फाल्यां दिता म्हूण कांय थोडे फावटी क्रिसमसा उपरांत दिल्ली आसा थोड्यांक न्ही गे हां थोडी आसतात वय घालें न्हू ती येवच्या वर्सा क्रिसमसा गेल्यार जालें हांवें कांय थोडे घर पुरा दोन झाड नितळ करतात न्ही चड फावटी आमचें घर सडावं तूं 2 फावटी नितळ करचें कितें जालें तें हां हां घर बेजमेंता पण करेक्ट सत्य सांगतात आमची अलंगाची बरी सत्य म्हणून सांग सत्य सांगता मागीर आनी एक जाणां क्रिसमसाक पुरा करनात गे सगळें मात मागणें जमत आसतना तें जल्मा चडचें आं मागीर केदाळे गायनात केदाळे जाणनात आं तें 3 दिसां मात एक वड्या जमत आसतना एक बेजमेंत आसतना आनी एक फेस्त आयलें म्हणटा न्ही सेरी आयल्यात थोड्यान म्हणजे व्हडल्या फेस्ताक म्हळ्यार बैली सेरी येतात न्ही क्रिसमस आमीन न्ही कोण आसलें कितें खाली एक जाल धाडल्यार जालें पुरो हां सदांय क्लीन करतात पूण फेस्ता म्हणटाना चड करतात गे ना हां फेस्ता म्हणटाना इल्लो गोयरोम काडटात न्ही इगर्ज आमी पुरा सदांय गोयरोम काडटात फेस्ताक परबेक पुरा गोयरोम काडटात सुवीत कर नितळ करतात इगर्ज तशेंच घरी एक संभ्रम न्ही फेस्त म्हणटाना एक संभ्रम कांय थोडे पेंट काडटात कांय थोडे नेकेत्रां घालतात कांय भुरगो खंय बेलतांगाडी नेकेत्र घालतना सरलो पळय कालच्या दिसा इस्काला वचून खंय तो घरांत आसलो खंय 9वे क्लासींत आसलो हांव घरा वचना माई म्हणालो खंय आजी सांगात आसलो तो न्ही आनी पळय कारण शोक लागून पाप सरलो ताच्यात मी सत्संग विशय मागे आमी पाप ताच्या आवय पळय सरली गे पोर न्ही गे हां वय म्हज्या मगाच्या बाबडीनं पळया आमकां एक संभ्रम हे संभ्रमांत आमी नखेत्रां घालता गर्दनाचो गोटो करता आमी सगळीं संभ्रमांत संतोष पावता तशेंच ह्या संभ्रमांत आनी कितें जाता ते संतोशाचे संभ्रम आमी कुडशीता न्ही गे पळय कितें कांय थोड्यांच्या घरा काजार आसात की ना रोस काजार परतापण सगळो संभ्रम संभ्रम आसो संभ्रम संतोष आसो संतोष कित्याक म्हळ्यार संतोषाच्या म्हळ्यार सोम्याच्या जल्माच्या संतोषाच्या परबेन आमी आनीकी आमचो संभ्रम सोलोवंक कशी वता पळया आनी आज आमकां वरतो संतोष सगळ्या पृथ्वेक वरतो संतोष कित्याक कोण जल्मलो जेजू जल्मलो खंय जल्मलो खंयच्या गर्दांच्या गोट्यांत हां संवसार म्हणल्या गर्वांच्या गोट्यान संवसार म्हणल्या ह्या गोट्यान जल्मलो जेजू बेतलेमान मात्र जल्मलो की जेजू हांगासरी जल्मला हांगाय संभ्रम आसा सगळ्या संवसारार जल्मला जेजू एका सुवातेर मात्र न्ही बेतलेमांत गोत्तुना जेजूचो जल्म संभ्रम जाता की ना गोत्तुना कित्याक थंय झुजाती आसा फलेस्तीन आनी इज्रायलामध्ये आनी बेतलेम फलेस्तीनांत आसा थंय संभ्रम चलयता की ना गोत्तुना पूण तेंच्या लोकां पासून मागचें आमचें कर्तव्य पळया पूण आमी सगळ्यांनी आज आमी संभ्रम चलयता कित्याक जेजू एका गांवाक सीमित न्ही एका देशाक सीमित न्ही एका कुळाक एका वर्गाक सीमित न्ही जेजू सगळ्यांकी सगळ्या वर्गाच्या सगळ्या जाती कातींच्या सगळ्या देशांच्या सगळ्या लोकांच्या संतोषाक कारण तो देखून तो सगळ्यांनी जल्मता आनी जेजू जल्मचे कडेन कितें आसा संतोष आसा देखून इम्मानुएल म्हणटात ताका इम्मानुएल म्हळ्यार कितें हां देव आमचे सांगाता आसा देव मनशा सांगाता आसा देव हांगासर आशिल्लो सक्रामेता मुखांत देव आतांय आसा आमच्या मदें आसा की ना आसा खंय आसा देव हां खंय आसा कोणाच्या हां
तुझ्या काळजांत त्याच्या काळजांत नांगी हां जेजू देव आमचो स्वामी हर एकल्याच्या काळजांत आसा तो तुजे थंय आसा तो मुजे थंय आसा तो ताचे थंय आसा वाचे थंय आसा सगळें थंय आसा देखून जेजू म्हणटा दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात हांव तांचे मोदेगात आसा आज दोग तेग आमी सांगाता मेळ्ळ्या वयना हांगा जेजू आसा की ना आसा आमचे मोदे देव आसा आनी आसूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जेजू इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता न्ही गे भोव अपुरब्यान जेजू एक ओपार सांगता न्ही गे निमाणी जडती न्ही गे हे तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो हांव भुकेलो तुमी म्हाका हांव ताणयलो तुमी म्हाका हांव उक्तो आशिल्लो तुमी म्हाका हांव 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 बंद आसलो तुमी म्हजी हांव पिडे आसतालो तुमी म्हजी सेवा केली जतन गेली केदाळा सोम्या केदाळा वेन तूं केदाळा येयल्लोय तुका हांव राखो रावलो जेलो खाण घेवन तुका हांव राखोन रावलो बँड खाण घेवन तुका हांव राखोन रावलो व्हडलो फुलांचो तुरो घेवन तूं केदाळा येयल्लोय आं आनी जेजू कितें म्हणटा जे कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी केलें तें म्हाका तुमी केलें आज जेजू कशें येत आमचे मदें कशें येत इम्मॅन्युएल देव आमचे मदें कशें येत हां कशें येत हां गरजेवंताच्या रुपान गरजेवंताच्या मात की तुका कांय गरज ना तुजें तें येना गी जेजू हा जेजू आज तूं ताका वळखूंक सकनातल्या रुपान येता तो तुजे मारिफात येवंक पुरो तुजे मारिफात येवंक पुरो पळय जेजू जिवंत जेजू जेजू जिवंत जेजू मरी मगदलेना मेळ्ळो कशें मेळ्ळो कशें तो पयलीं आसले बरी मेळ्ळो गी मेळ्ळो जाल्यार जेजू म्हणून वळखती की ना ती वळखती की ना जेजू त्या रुपार येवंक गुंतना जेजू मालीच्या रुपार आयला हांगासर पळया वय गी आं पळया दुसऱ्यान एम्मोसाच्या वाटेर वेताना जेजूचे सीस आसले ते जेजूचे सीस 3 वर्सां आसले तांचे सांगात जेजू सोम करून वेतालो तांकां जेजू म्हणून कळ्ळें कोणाच्या रुपार आसलो हां कोणाच्या रुपार आसलो वायट सुराच्या रुपार पयणाऱ्याच्या रुपार आसलो कांदेर एक जोगळे घालून मुंडास बांदून येतालो पळया तांकां कळोंक गुत्तू ना पळया पेद्रू जुवांव पुरा मासली बगोवंक गेले दर्यान पेद्रू म्हणालो हांव मासली बगोवंक येता आनी आसूं सावास नाका हांव मासली बगोवंक हांव म्हज्या आदल्या वावराक येता म्हूण गेलो पेद्रू आनी आंद्रे आनी पुरा सगळी रात मासली पागली जातली लात एक कुरू मेळोंक ना पाटी आयली निराशी जावन पाटी आयले थडीर एकलो उबो आसलो थडीर व्हडलें जिन्स पॅन्ट म्हणी घालून टी शर्ट म्हणी घालून कळ्ळें अशें उबो आसलो तो कळ्ळें काही मासली मेळ्ळ्या गी कांय ना म्हणाले काही मासली मेळ्ळ्या गी कांय ना जाळ दोणीचे उजवे वगले गुडेया कळ्ळें म्हळें तांणी थंयसर जेजू वळखले ते मासली पडल्या उपरांत तांणी जेजू म्हणून पार्क केलें पूण पळयलें तांणी कोण म्हूण चिंतलें कोणी एकलो गिरायक मासली व्हरूंक आयला ताच्या रुपार जेजू आयलो पळया जेजू खंयच्या रुपार येता आमकां सांगूंक जायना जेजू भिकाराच्या रुपार येत जेजू मागतेल्याच्या रुपार येत जेजू वाडसुऱ्याच्या रुपार येत जेजू गिरायकाच्या रुपार येत न्ही गे एक बिझनेस चलयता मनशाक जेजू खंयच्या रुपार येत खंयच्या रुपार येत एक गिरायकाच्या रुपार येत वेगी एक वेगी हां एक 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 संघ चलयतल्या मनशाच्या एक लायन्स क्लब चलयतल्या मनशाच्या थंयसर कशें येत हां एक गरजेवंताच्या रुपार येत न्ही गे वय गे हां तूं एका जात्रेक वेताय एका फेस्ताक वेताय थंयसर कोणाच्या रुपार येत मागताच्या रुपार येत वय गे खंयच्या रुपार येता सांगूंक जायना पूण तुजें तें येतलें हर एक लागीं तुवें कितें करी जाय जेजूस म्हणून एकलो मनीस म्हजे लागीं आयलो
तो म्हणालो हर एकलो मनीस व्हडलो मनीस पयशावाली तो म्हणालो हर एकलो मनीस म्हज्या घरा येताना दादलो आयलो जाल्यार हांवें चिंचें दादलो आयलो जाल्यार हांवें चिंचें कोण आयलो जेजू आयलो एक स्त्री आयली जाल्यार हांवें चिंचें कोण आयलो मरी आयली देखून हांव कांय ना जाल्यार इल्लें म्हणी ती तांकांली धाडिना आनी बिलकूल तांकां जोर करूंक करना ना म्हणूंक तूं म्हणना उलोवंकूय उलयना कितलें आसा तितलें इल्लेशें काण दिवचें पळया कितलें बरें म्हण न्ही गे देखून म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजे लागीं खंयच्या रुपार येता आमी नेणाव तो कसो येवंक पुरो पूण आयलेल्याक सत्कार सन्मान करचें काम कोणाचें हां म्हजें तांकां दुखोवंक नजो पळया अब्राहम भुरगीं नातलेल्या करगांद आसलो अब्राहम आनी सारा पूण ताचें तें एक उदार मन आसलें कितें येतल्या हर एकल्या वाटसुऱ्यांक तो बरें कर सत्कार सन्मान करतालो वय की न्ही देवदूती वाटसुऱ्याच्या रुपार थंयसर आयले आनी तांणी बरें करून ताका ट्रीट केलें कोणाक बरें करून सत्कार सन्मान केलो अब्राहमाक आनी देखून तांणी विचारलें तुजी पतीन खंय आसा पतीन ती भितर आसा तिका आपय उतर प्रायच आनी ती आयल्या वेळार हे म्हणाले तुवें आमकां बरो करून सत्कार सन्मान केला देखून तुका आमी आशिर्वाद दिता तुजी पतीन गर्भेस्त जातली एका पुताक जल्म दितली इजाकाक जल्म दितली म्हणून वळ्या वाटसुऱ्यांनी कित्याक म्हळ्यार अब्राम चिंतालो म्हज्या घरा येवसो प्रति एकलो देवाचो मनीस कळ्ळें गी देवाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा प्रतिनिधी देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन म्हज्या घरा येवसो म्हाका मेळचो म्हज्या लागीं उलोवचो हर एकलोय जेजूचो प्रतिनिधी जेजूचो प्रतिनिधी ताका आमी कितें करूं जाय सत्कार करी जाय सन्मान करी जाय गाळी दिवंक नजो शिराप दिवंक नजो पोजडें उलोवंक नजो वायट उलोवंक नजो कळ्ळें गी हां कांय ना आमच्या घरा कांय ना मासलेचे उदक उडोवंक नजो कळ्ळें गी उदक उडोवंक नजो न्ही गे पळय बत्तान जाल्यार कायला तो दागोवन दवरूंक नजो पयलें म्हणून आसलें गे न्ही मेल्ल्यांच्या पेस्ताक पळय बत्ताना जणांतल्यान हात घालताले गे कोण हां ते दाळा उन कायला दागोवन दवरचो गे मा म्हण धांवताले गे कोण मेल्लीं कोणी न्ही शेजारचेत हात घालताले दिल्यार खावं हांगा बरें गुत्ता आसलें मेल्लें न्ही मेल्ल्यांक जाल्यार कायलो तूं दवरता ते देवा कायलो तो कोणाक दवरत मेल्लें म्हणून सांगून कायलो तूं बिलकूल दवरची ना शेजारचें म्हणून गोत्ता देखून कायला तो दवरचो मा म्हूण धांवतात आनी कोण मोमारले म्हणटात मेल्ले मोमारले मेल्ले न्ही जिवाक चल्ले ते पूण एक पळो दिल्ल्यान कांय जायना न्ही गे जाता गे देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पळया आयिल्ल्यांक आमी जेजूचे प्रतिनिधी म्हणून मानून घे जाय देखून क्रिस्मसाच्या काळार भोव अपुरबायेन गीत गायता हांव कॅरल म्हळ्यार ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळ मोरयेसो रडच्या बाळशाच्या रुदानान तो मेळ्ळो मागीर कश्टतेल्या मनशाच्या जिवितांत मेळ्ळो सोदून आसता पळोवन आसता आशो नासता बाळलोक जेजू म्हाका मेळ्ळो पळया खंयसर दिंत मदर तेरेसा सोदून गेली कोणाक जेजूक सोदून गेली खंय गेली सोदून जेजूक इगर्जे गेली गे रितीर मंदिरा गेली गे असो ना जेजू मदर तेरेसा जेजूक सोदून गेली खंय कसऱ्या डब्यान पळया कसऱ्या डब्यांत म्हाका नाका म्हूण उडयलेल्या भुरग्याक हिसून हाडनायली जेजू म्हूण तिणें पळयलें ह्या जेजूची सेवा केली ती गेली मार्गा देगेर मार्केटीच्या देगेन गेली आनी कोणाक आपूण हाडनायली खोडकारांक आपूण हाडनायली कोडाच्या पिडेन कुसोवन गेल्ल्या आनी तिणें चिंतलें हो जेजूक खोड लागला जेजू कुसोवन गेला ह्या जेजूची जतन करचें म्हजें कर्तव्य म्हणून तिणें तिचें गाय धुलें पुसलें नितळ केलें आनी तिच्या घरा दवरलें ती गेली रेल्वे स्टेशनाक गेली बस स्टँडाक गेली आनी मतीची पिडा आसोवन देदस्पर जाल्ले थंयसर न्हिदोन आसले उखूल हाडनायली तांची केस कातरले हाडयलें उस्तर बदलिलें तांकां मोगान तांची जतन केली कोण म्हणून जेजो म्हणून देखून एकलो व्हडलो ग्रेस्त मनीस पत्रकर्ता म्हणलो खंय मदर तेरेसा तूं ही सेवा करताय पळय आं ही सेवा तूं करताय पळय हांव 5 लाख रुपया हांव 3 लाख रुपया दिल्यार ही सेवा म्हजे वरवीं करूंक जायना
आनी इथं वळ मध्ये तेरेजा म्हणले की तूं 3 लाख घाले म्हणटाय म्हाका 5 लाख केल्यार म्हजे वरवीं ही सेवा करूंक जायना पूण हांव ताचें तोंड जेजू म्हूण पळयता जेजू म्हूण मानता जेजू म्हूण लेखता देखून हांव धर्मार्थ करता मनीस म्हूण लेखी ना कळ्ळें मनीस म्हूण लेखलें जाल्यार तुवें 5 लाख रुपया दिल्यार म्हाका सेवा करूंक जाती ना पूण हांव त्या मनशा थंय जेजू म्हूण लेखता जेजूचो प्रतिनिधी म्हूण लेखता जेजूचेंच रूप म्हूण लेखता जेजू म्हूण लेखता देखून हांव धर्मार्थी सेवा करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कितल्या पुरबायेचें हें संभ्रम इम्मानुएल न्ही इम्मानुएल म्हळ्यार तें इम्मानुएल म्हळ्यार तशें संतोष संभ्रम हें केल्ल्या वरवीं तुका संतोष भोगता की दूख भोगता संतोष भोगता हो संतोष कोणेय मेकळो करूंक जायना हो संतोष कोणेय अळवून जायना हो संतोष कोणेय कान उडोवंक जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो थीर थीर उरसो टॅटू गेल्ले बरी थीर उरसो तसलो संतोष संभ्रम देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या संतोशान जिवंक रतलांचे फेस्त आमकां उलो दिता असल्या संतोशान कळ्ळें की शास्नाक बाळटा तसलो संतोष देखून जेजू म्हणटा हांव दितां तें समाधान हांव दितां तें संतोष कोण दिवंक शकना संवसार दिवंक शकना संवसार दिवचो संतोष तात्कालीक पूण तुमी तुमच्या भाव भयणीक हांव म्हूण लेखतात आनी तांकां सत्कार सन्मान करतात तांची सेवा करतात तांकां आदार दितात संगत दितात तांच्या विशयान बरें उलयतात आनी खंडीत थंयसर मेळचो तो संतोष कोणूच काडूंक शकना कोणूच दिवंक शकना कोणूच अळवूंक शकना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देखून संतोशाचीं सुत्रां कोणा लागीं आसात आमच्या लागींच आसात जेजू आमचे मदें दवरल्यान तुज्या संतोशाक कारण ती जावंक पुरो तुज्या संतोशाक कारण ती जावंक पुरो देखून ह्या संतोशाचें कारण कोण आसात तांकां आमी जेजू म्हूण लेखूंक जाय आनी तो वळ मात्र देव आमच्या मदें इम्मानुएल जातलो आनी हांव म्हाका देव समेजता म्हळ्यार जायना तूं संतोशान आसूंक साध्य ना कळ्ळें की हांव म्हाका देव समेजता म्हूण सांगून तुजे इतल्याक तूं एक कितें म्हणटात एक आयलँड म्हणटात कितें म्हणटात ताका द्वीपा जावन जियेलो जाल्यार कितें फायदो तूं तुजें घर तुज्या घराक व्हडली गेट आनी व्हडलो दोरो कोणी दिसूं नजो तुजें सगळें सासाय तूं कोणाचें घेनाय कोणाकय दिनाय कोणी पडोवन दीत कोणी मरोवन दीत तुका कांय पडोवन वचो ना तुजें तसलींच आसा संतोश आसूं सादें आसा गी ना तूं कितेंय म्हणूंक पुरो संतोशान आमी तृप्तेंत आसा जाय पुरतें आसा पूण तुका तितलो काळजाचो संतोश आसचो ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो काळजाचो संतोश ह्या संगतीन मात्र आटापण आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता त्या उतरा घालच्यो सोम्या स्वादार करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन दोळे धांपया एक डिबोर ह्या उतरा घालच्योंक सोम्याची कृपा आदार आतां आमी आमच्या मागण्या मुखांतर श्रीगेंच्या बापा पुता आनी पवित्र समोर दवरया आनी सुमेची बेसांवां जोडया उबी रावया मोगाळ बापा पोवीस सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणयेन जेजूक साक्ष जावन तांच्या परजेक मेलफंक्त जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बाळोक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन समकोंक कुमोक कर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकीचें देणें फावो कर जिणयेन सदां तुजे कुशेक कल्तीमान घालूंक शिकय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनांक आदार दिवच्या सर्व दानेक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयं सेवकांक तुजें दराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सोबय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक
घडीभर मौनपणी आमच्या सरकाजकी गरजां खातीर मागया. संवसारभर जेजूच्या जल्माची परबेची तयारी जाती आसा. इथं संभ्रमान मनशा कडेन आसा. हे संतोशान संभ्रमांत वांटिले आमी जाता. खऱ्या जेजू खरेपणी वळखूंक जायची कृपे तेणी सदांच फावो जावं दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजें आजारपण मनशा कुळाक संतोश हाडटा. तो संतोश जेजू हाडून आयलो. असले संतोशांत जिवंक जेजू आज आमकां आपणे दिता. खरेपणी तुमची वळख करूं, खरेपणी तुका मानता तसलें जिवन संतोशाचें जिवीत ह्या संवसारी सर्वंक जायची कृपे देणी फोव कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता विदेनी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबन जीवन आमचे नंद कर. स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबन जीवन आमचे नंद कर. म्हज्या भाव भयणी म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेव मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवाक आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर बाळू जेजूच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हण सगळ्या प्रवादांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान हांव कर्मायेन ताका सांबाळलो. जुआवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागरूक रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय.
उर्सगी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी समरमता भाव भयणीनो उडानी वायन आसलें जेजूचे मासारे गजां बदलची पवित्र आत्म्याची घडी समयाचें आजारपण आमचे मदें आसा. ह्या आजारपणांत वरतो संतोष उडोवंक जाय अशी कृपे दिनी जेजूच्या कुडी रक्तांतोर मागून घेवया. बापा करूस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नवी दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोंगूट परगटुया हेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतला. बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां बोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य संवसारा विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभे सोडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैब पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करी. तांकां तुजे इस्तगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरी देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवान सुजय भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या श्रीवंदराची आशिना मतीन दवरना. सुमयेच्या आजारपणांत आसलेलो संतोष तो आपणावंक तो मांडूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयेन शिकलेले मागणे भक्तीन सांगाता हातोबार मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज समकाय तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची येसलेल्या आमची ताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाप. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवाप. दयकुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानत रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. संतोष आसूं गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मिदी मी गेल्या
पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान भरून सर्गीचो सुमतो चडून मनशा कुळामध्ये आयलेली हे सुम्याक स्वागत करता ह्या सुम्याक घेता ताका निरंतर सर्गीचो आनंद लाभता म्हणले सत आज आमकां दिता ती हे शिडयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन. सुम्या तुका हांव वतयता तुज्या येण्या दादोसाता सुम्या म्हज्या तुवें काळजान म्हज्या जी सांगा तुजो हांव वाशेता सुम्या तुका हांव वतयता तुज्या येण्या दादोसाता सुम्या म्हज्या तुवें काळजान म्हज्या जी सांगा तुजो हांव वाशेता. विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वास श्रीराधन्या विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वास श्रीराधन्या सुखान दुखान पिळेन भलायकी एक मात आधार तुये सोम्या सोम्या तुका वतयता तुज्या येण्यान दादोसाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव वाशेता. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा तुझ्या पुताच्या नांवा मान देवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवजिलें हे तुज्या मोगाचे येवजण्या पासून ओदीन वासनसू येजीन संभ्रमून बाळू जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता. बाळू जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां वो कर आनी मरतना तेंचं नांव विस्वासान अनुसारून सर्गार तुका सासना वागणूक आमकां पावय म्हण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मगळ भाव भणीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. तुमची ते सावयरादे घेवन ह्या रटावळीच्या दिसांनी व्हड संख्येन तुमी ह्या पुंतळाक आयल्यात. खंडी सावन बाळू जेजू तुमची ते संवाद स्विकार करता आनी तुमकां बेसांवांनी भरता म्हणलो बरोबर आमचो त्या पासून आमी तुमचे खातीर निरंतर मागून आसा. हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मना मीस नवेन पवित्रलाची मागणी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी आसा. 10:15 वरां देवी कगुडसो तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक संभ्रम मिसाचें बलिदान नवेन पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे पवित्रलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण ह्या सर्व शुक्राराच्या भक्ती कार्यांक मोगाचो स्वागत आमी मागता. येवच्या शुक्रारा दिसा विशेष करून 27 तारीखेर भुरग्यां खातीर बाळकां खातीर आमी मागता. देखून सर्व भुरग्यां खातीर विशेष करून मागता आसतना व्हड संख्येन तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन बाळकांक घेवन ह्या पुंतळाक येया. विशेष मागणे समर्पणाचे मागणे भलायकेचे मागणे जाणवायेचे मागणे ह्या भुरग्यां खातीर आसतलें. देखून सुखान आसतना व्हड संख्येन येवच्या शुक्राराच्या दिसा 27 तारीखेर भुरग्यांक हांगासर हाडूंक आनी सर दुश्टुकायेंतलें वायट शक्तींतलें आनी वायट दिश्टेंतलें तांकां निवारच्या खातीर सर्व बाळकां खातीर भुरग्यां खातीर मागणें आसा. देखून तुमी सर्वांनी व्हड संख्येन भुरग्यांक घेवन ह्या पुंतळाक येयसे म्हूण तुमचे विनंती करता.
असले मागणी अप्रूप मेळची ती घेवन तुमी तुमच्या भुरग्यांक वाच्या वयाच्या वाटेर सुमकोंक कारण जातलें देखून तुमी वो अवकाश सगळें आसतना चड संख्यान भुरग्यां काडून सुमयाची बेसांवां जोडून दिवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. हे संदर्भात तुमी स्टॉलाक भेट दिया. हांगासर बेजार केल्लें मीठ तेल दुंपू आगमेतां कोंतेमेंदिनो इमाज्यो इत्यादी आसात. बायबल डायरी आसात थंयसर तुमी घेवच्यो. दिसपट्टे आमच्या जिवितांत त्यो उपकारतात. दिसपट्टे आमच्या जिवितांत येवच्या थाळण्या विरो जैत जोडूंक आमकां आदार दितात. त्यो भुक्तीक वस्तू वापरूंक आनी हेचो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस पिडेक भुरग्यां पिडे संबंदी तशेंच लिव्हराच्या लंग्साच्या पिडे संबंदी वखदां आसात. तुमी ती घेया ताचो फायदो जोडा. जायतें बरेंपण फोव जालां तुमकांय जातलें म्हणल्यार बरोवशान ही वखदां आशिर्वादीत करून आमी थंयसर दवरल्यान ती घेवची. मिसां तुमी अविसान दिया नंतर स्टॉलांत ती दिवयेत. ते सवाय तुमी थंयसर स्टॉलांत दिवयेत. नंतर पुंतळाच्या तुमी त्या बॉक्सान घालयेत. तुमच्या खातीर निरंतर आमी मागता. हर एक ब्रेस्तार हांगासर 5 वरां दैवी काकुळतेच्या विनवणेचे मागणें आसा. तुमकां मोगाचो स्वागत आसा. दनपाराच्या जेवणाक मोग करूंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें कितलेंय तें जावं दी संतोश आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडोळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी बरीं कार्यां आसल्या वेळार कुमगार जिबल्यो काजर सोदीस एनिवर्सरी जल्माचो दीस इत्यादी आसतना ह्या पुंतळ सुगडास करा जेवणाक मोग करा. आमी सर भक्तिका तुमच्या खातीर निरंतर मागता. पुणशेताच्या अभिवृद्धी तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या वरवीं तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं कांय तरी पुंतळाची इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनान कुमो करूं की ह्या मुखांतर सुमयाची बेसांवां जोडूं की तुमकां आमी आपोवणें दिता. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. हर एका शुक्रारा मात्रणी हर एका हप्त्यान तुमी येवयेत. दिसा मदें येवयेत. येत आसतना फोन करन आयल्या बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत स्टॉलांत वा गुगलांत मेळटा. कुमसारा हर एका शुक्रारा हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक कुमसाराची मांडावळ आमी आसा करता. सकाळीं 9:15 11 पर्यंत हांगासर कुमसार आसात. सुटाय कुमसार जावन मिसाच्या बलिदानां वांटेली जावन तशेंच देवाचें उतर आयकून तुमच्या सगळ्या जिवितांत समयाची कृपा जोडूंक कारण जाता. देखून तुमी कुमसार जावंक अवकाश आसा. असो अवकाश गोळसूंचो. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पुंतळाची वार्षिक महापरब आमी जानेवारीच्या 12 तारखेर हांगासर संभ्रमता. ह्या परबेक तयारी जावन 9 दिसांचें नोवेन जानेवारीच्या 3 तारखेर शुक्रारा सकाळीं 10 वरार बावटो बार्न आमी हांगासर सुरवात करता. आमच्या वाड्याचे विगारवार बावटो बार्न ह्या नोवेनाची सुरवात करतले. उपरांत सक्रामेंताचें आराधन मिसाचें बलिदान नोवेन उपरांत भक्तिकांक जेवण. हर एका नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10:15 वरार दैवी काकुळचो तेर्स. उपरांत सक्रामेंताचें आराधन 10:30 वरार 11:30 मिसाचें बलिदान. उपरांत नोवेन उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. 9 दिसांचें नोवेन. आयतारा दिसा 5 तारखेर हांगासर सकाळीं 9:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन 10:30 वरार संभ्रम मिसाचें बलिदान. उपरांत नोवेन आसा. 11 तारखेर शेनवारा संजे 4 वरार अलंकार खाट्यांतावन हांगासर वजांचो पुरसांव आसा. आनी ह्या वजाच्या पुरसांवाक तुमकां सांगात दिवंक उलो दिता. कसली वजी बांदूंक जाय ह्या विशयांत मुखल्या दिसांनी तुमकां हांव कळयतलो. व्हडा मोगान सर्वेस्परा सुमया जेजू क्रिस्तान तुमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा लागून उदार मनान वजी बांदूंक फेस्ताक आदार दिवंक तुमकां उलो दिता. ताच्या उपरांत हांगासर वजा पुरसां उपरांत संभ्रमी मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत हांगासर नोवेना उपरांत बाळू जेजूच्या इमाजीची पुरसांव आसतलो. आनी थंयसर कन्नडा भाशेन अलंकार पेंडेंत थंयसर शर्माव आसा. देखून तुमी व्हडा संख्यान येजय आनी ह्या संभ्रम वांटेली जायजे म्हणून विनंती करता. 12 तारखेर आयतारा हांगासर सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन मीस आसता फेस्ताचें. ताजे उपरांत सांजेर 5 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान उक्त्या मैदानार आसतलें. बಳ್ಳारी देसीचे गोळी बाप अदीक मनाती दोतोर एंट्री सोजू हे मिसाचें बलिदान भेटयतात.
देखून व्हड संख्यान हे संभ्रमांत वांटेली जावंक आनी हे संभ्रमाचो प्रत्येक रितीन आशिर्वाद जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. फेस्ता बाबतींत जायतो खर्च आसा तुमी जाणांत. देखून जावं पुरो लायटिंग्स जावं पुरो डेकोरेशन्स चेरां आल्तार मांडूंक तशेंच बँड तशेंच इतर जायत्यो संगती आसात. जेवण आसा दिसपट्टें जेवण आसा फेस्ता दिसा जेवण आसा जायतो खर्च आसा तुमी जाणांत. तुमी दिल्ल्या सहकारा वरवीं हें फेस्त ह्या पुंतळार गद्दळ्यान आचरण करूंक आमकां साध्य जाता आनी बाळू जेजूचें नांव आख्ख्या संवसाराक ह्या अलंकारांत प्रगट करूंक आमकां साध्य जाता. देखून तुमी वर्तमानाचो सांगात दी जाय. आमच्या बाळका जेजूक उठोवन उबा रावय जाय आनी उंच बारी जाय म्हूण तुमचे लागीं ह्या मुखांतर विनंती करता. मुगाच्या भाव भयणीनो ह्या खातीर मुद्दम पिरजेंत तशेंच स्पॉन्सर जावन आदार दिवंक उलो दिता. फेस्ताच्यो ह्या संबंदी करतल्यो तयार जाल्यात बेगीनच तुमकां आमी वांटतल्या. तशेंच इन्विटेशनां तयार जाल्यान तुमकां सगळ्यांक म्हणजे वॉट्सॅपा मुखांतर ग्रुपांत ती येतली. एकामेका धाडा बरो संदेश प्रगट करा. जायते लोकांक हांगासर येवन ह्या पुंतळाची दबाजी परब वर्तमापान आचरण करूंक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आयच्या दिसा आमकां हांगासर आयची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक आनी जेवणाक आमकां कुमो केल्या. मिलार माय वाड्याकारांनी उरकार असो प्रतिनिधीचो आनी सर वाड्याकारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. समेची भरपूर आशिर्वाद मागता. आज जेवणा वेळार भलायकेचे इशारे विशेष करून कॅटरेक्ट दोळ्यांक शाई म्हणची आसा ती मांडिनांतले बरी कितें करयेत मांडली जाल्यार कशें काडयेत ताका कितें वखदां वापरयेत म्हणल्या विशीं पदऱ्याप उपरांत माटवांत माहिती दितले. आनी आयची माहेत ह्या वर्साची निमाणी माहेत आसतली. ताच्या उपरांत जानेवारी म्हयन्यांत हे सगळ्या माहेत आटपलेलो नवोच बूक पदऱ्याप फेस्ता संदर्भार उक्तावणां काडटलो. तो बूक तुमी घेतलो जाल्यार तातूंत सगळी पदऱ्यापान दिल्ली ती सगळी उक्तांची माहेत तातूंत आसा. देखून आयची शिकोवण पदऱ्यापाची थंयसर निमाणी जावंक आसतली. ताच्या उपरांत बूक पदऱ्याप ते काडटले. ह्या सर्व योजनाक पदऱ्यापाक बरें मागया सांगात दिवया पाठिंबो पाठोवया. आयच्या दिसा आमी जेवणाक आमकां कुमो केल्या फौस्तीन सेवरीन रोड्रिगेज वलांकनी वाडो तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. आसा जाल्यार मुखार येवचें मनाची वात स्विकार करची. हेराल्ड वास मुडबिद्री नवीन आयरीन डिसिल्वा नित्या दरवाडो तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वाद मागता. आसा जाल्यार मुखार येवचें मनाची वात स्विकार करची. परत तुमकां समेजता देव बरें करूं. नव्यान गायती जावया. नव्यानाचें गीत आमी गावया. बाळक जेजू नामान तुका तूं आमचे संगी सदा. बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. लना भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेऱ्यारान शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. दयकन बसया. म्हाका बाबडीनो जायते सव हांगासर आसात. तुमच्या खातीर निरंतर मागता आनी त्याक देखून तुमी जायती ते सव हांगासर घालतात. आजी जायती ते सव आसात. जर तर हाचे सांगाता दुसरी ते सव आसात जाल्यार तुमी खुर्शिया आनी तुमच्या खातीर आमी मागता. 20 जाणां बरी भलायकी 15 जाणांक ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेस जावंक भलायकी पाटी मेळोवंक. 2 जाणांची मत परिवर्तन जावन लग्न सक्रामेंतांत एक जावच्याक. 6 जाणांक रियल एस्टेट बिजनेस घाल्ले पयशे पाटी मेळच्याक. एकल्यांक 40 वर्सां अबुधाबींत 40 दीस जावन अबुधाबींत ऑक्सिजनार आसा ताची पिडा गूण जावच्याक. 10 जाणांक बरी सेरीक लाबोंक. 15 जाणांक पाटेची दूख गूण जावंक. 10 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक. 5 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक. 9 जाणां बरें काम फावो जावंक. 2 जाणांचे दोंतांचे समस्ये निवारूंक. एकल्याची गुमटेची दूख गूण जावंक. एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख गूण जावंक.
एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीचे बरीची तो गुण सांग एक उदर प्रयाच्या अवयची बरी भलायकी फोव सांग एकल्याच्या कुडीची सगळी गॅस्ट्रिकेची पिडा गुण सांग एका कुटुंबात शांती समाधान रास जावं तेका जण तकली पडापड मायग्रेन गुण जावं एका कुटुंबात शमितान समाधानाचें जिवीत रुता करूंक चौगा जणांच्या कुटुंबाच्या सद्याचें पैन शबित्यान जावं तेका जण अति धरिल्ली सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावोवंक एका घरचीं दोन बड्याचीं घरां ती विगीस बड्याक वचोवंक एकल्याच्या कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्या बोरवेलाचेर उदार उदक फोव जावंक एकल्याच्या कृषीक लागलेली सगळी कीड आनी कुरवायचे समस्या परिहार जावंक 6 जाणां शिडीची एलर्जी गुण जावंक एका चलयेचें स्ट्रेस उणें जावंक मदीं समाधान मेळोवंक संतोष मेळोवन जिवीत रुता करूंक नेगेटिविटी सणूंक पॉझिटिविटी धरून जिवितान फुडें येवंक करपा मेळोवंक MBBSच्या तरणाटे शिकून जाणवाय कितें फोव जावंक 10 जाणांचे आर्थीक अडचणी पयस सरोवंक एकल्याचे मोबायल अंगडीचे बिझनेस ते घालूंक फोव जावंक 10 जाणांक मोबायलाच्या एडिक्शनांतावन सुटका मेळोवंक आनी शिकपाक चड गुमान दिवंक तशेंच 28 जाणांनी विविध सेवां खातीर मागू विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर मागया आमचे खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयलां सुगडास काडया दिमी घालया हातू बारन आमची मागणी आमच्या बाळू जेजूच्या पांयां तळा समर्पिया अर्गान तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 हरगान जेजू ओगळप जेजू आराधन जेजू पळव जेजू आमी तुका समर्पित आहोत सगळी मागणी सगळ भक्तिकांची मागणी सर गरजे वंताची पेटेसाची मागणी तुझ्या पांयां तळा समर्पित आहोत उदंतचे जेजू काकुळतीच्या सुमिया आमची मागणी ऐकून घे तुझ्या ओढ काकुळतीन आमची मागणी ऐकून आमकां बेसवानी बर तुका महिमा तुका जबरात ओगळप हालेलुया 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 शदल बल बलंदललया हालेलुया हालेलुया हरगान जेजू ओगळप जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 ऐक मुझे मागणे सोमिया जेजू उदार काळी ज्योती माका आयच्या दिसा ऐक मुझे मागणे सोमिया जेजू उदार काळी तोंदे माका आयच्या दिसा संगता मागया ए भगवान जेजू बाळका तुझी सर पदवीच्या पितरां गुडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन येवंक कळलो आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सतकडांक दे नायक तुझ्या बेसावानी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आनी देवस पोत मनीस सलाम आनी देवस पोत मनीस सलाम आनी देवस पोत मनीस सलाम नमान मरिया कृपेन बरयली येशू तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैवी पावल युग चेंजेस नमान मरिया कृपेन बरयली येशू तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी पावल युग चेंजेस नमान मरिया कृपेन बरयली येशू तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैवी पावल युग चेंजेस महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल जेजू बाळका लागीं सांगता मागया हे जेजू हे सांगलाय माग आनी तुमी घेतल्यात सुद्दां आनी तुमकां मेळटलें आनी बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें तुजे भोवभोगी माया मुरयेच्या मजतीचेर पातयो हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळत शंकर म्हाका बाबडी नो सडपीड आसता बसोत कश्ट दिल्या बसोत गरजेवंता बसोत आमी मागया सर्वांची पिठा शिटा गुण जावं दी मतीक समाधान मेळोवन दी दलिल्लीं कामां पोता पावोवन दीत मागलो लोपकार फोव जावं दी म्हूण मागया सांगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो
तुझ्या भाऊ भाग्यवंती माया मरियेच्या मजतीन कमी कलतेपणी मागता आणि अति गरजेन तुझ्या बापाकडे तुझ्या नावी मागता ते आमकां शंकर एक घडी परतोळे दांपिया म्हणजे पिडा शिडा कितें आसात तुमचे कुडीची पिडा शिडा तुमची कुटुंबाची कश्ट कुटुंबाची कंद बेजाराई कुटुंबाच्या भुरग्यांपणाची जिवीत सगळे समर्पिया तुमची कूड तुमची आत्मा कुडींतली पिडा शिडा सगळी सुमया समर्पिया सुमी आपडता गुण करता बेसांवांनी भरता ह्या सुमयाक आमचें समर्पण करया तुमच्याच गरजां खातीर मागा सांगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सरशिनात तुजे भोव भाग्यवंती माये मरियेच्या मजतीन हांवें मागचें म्हाका लपतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा मागीर आमी ह्या पुंतळाक घेवन हरीक भक्तिकांक तशेंच माध्यम मुखांतर नवें करता आसतना मागतल्या सर भक्तिकांक खातीर मागया सुमेची भरपूर आशिर्वादां भलायकेची संतोशाची समाधानाची जैताची निरंतर हांगासर आयिल्ले हर एकल्या भक्तिकांक फावो जावं दीत मागलेले सगळे फावो जावं दी अजापानाची जिवितांत घडोवन दीत म्हणून आतां आमी मागया सगळी मागणी सांगता गोतया आनी बाळू जेजू समर्पण दिया ए अजापांच्या जेजू बाळका कतीने बेसारान बरयल्या आमच्या काळजांचेर एका कुर्दी दिश्ट घाल म्हूण आमी तुज्या मुखार सर पडोवन मागता तुजे इतले बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार दी इतले अत्रे घाल मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कुमकांनी बुसवण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन मगळ बाबडीने गडी परतोळे दांपया आमच्या अर्ध्याचे दवरया बळजेजू मारिफा लाभलेल्या बरेपणाचो उपकार बावडया 20 जाणांक बरी भलायकी लाभल्या 5 जाणांक बरें काम फावो जालां 10 जाणांक गांठी दुख पाठीची दुख ती गुण जाल्या 5 जाणांक बरी सैरी फावो जाल्या 10 जाणांक काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जाला 5 जाणांक स्किन एलर्जी गुण जाल्या 10 जाणांक मोतयेचें गिन्यान जाणवाय लाभल्या 5 जाणांक ताप शेळ गुण जाला एकल्या अवघडांतलें राखून निवारलां 2 जाणांक परगांवाक विसा लाभल्या एकल्याची गुमटेची शिरेची दुख पाठीच्या कण्याची दुख गुण जाल्या एकल्याच्या कुर्सीच्या बोरीची दुख गुण जाल्या एकल्याच्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या एका उदरपुऱ्याच्या बरी भलायकी फावो जाल्या एक कुटुंबान शांती समृद्धी रास जाल्या एक कृषीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला एका चलयेचे स्ट्रेस उणे जाल्यात एकल्या परीक्षा बऱ्यान बरोवंक फूड करूंक दर कृपा मेळ्ळ्या तेका जाणांची तकली पडा पूण मायग्रेन गुणी जाल्या तेका जाणां ते सगळीं कामां शबितान पंथा पावल्यान तशेंच 10 जाणांक लाभलेले विविध बरेपणा खातीर अर्घां दितात 2 जाणांक परगांव विसा फावो जाल्या आनी आमकां लाभलेल्या बरेपणा खातीर आमी अर्घां दिवया बाळू जेजून आमच्या जिवितांत केले सर बरेपणाक अर्घां सावन सांगाता अर्घां मागणें म्हणया ए भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सड पडटा तुवें आमकां हे केल्या त्या व्हड उपकारा खातीर आमच्या अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकूळ आमी वर्णी केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रस्तार सांबाळना आमची सगळीं पातींनी आमी तुजेर दवरता तुज्या अजापाची बारी बारी फात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली देवीक मजा जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सुमयाचें नांव आमचो आदार सुमया दयेन आयक म्हजें मागणें सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं सर्व दळ्यान मोगान भरलेले देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोंक कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिडेनी कश्ट येतल्यांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या पुता बाळू जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची परती भलायकी लाभय अशें हांगात आनी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव शास्त्राची जिवी जोडोवंक तांकां आदार जावं हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमच्या सवयार तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं, तुमच्या वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं.
जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आणि राज वर्सले येता ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता भक्तीपणान या मिसांत नवेनांत सक्रामेंताच्या आराधनान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता ते बरें करूं म्हणटा भक्तीपणान तुमी हांगासर आयल्यात त्या बसोत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना येवच्या शुक्रारा आमी मेळया भुरग्यांक आपोवन हाडया भुरग्यां खातीर मागया जायत की ताचे पयलें नातालांचे फेस्त आमी संभ्रमता येवच्या बुधवारा दिसांनी तुमकां समेस्तांक बागी संतोश बरीत नाताला फेस्ताचे उल्हास पडयता शुभाश्री पडयता बाळूजेजूची बेसांवां तुमचे कुटुंबाचेर मागता हांगासरी बाळूजेच्या नाताल्या फेस्ताचे मीस हांगासर मंगळारा दिसा सांजेर 6:30 वरार कॅरल्स 7 वरांक संभ्रम मिसाचें बलिदान आसा दुसऱ्या दिसा सकाळी 8 वरार मिसाचें बलिदान आसा आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां जेवणाचे आशिर्वाद मागया सुमेचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं रातुया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा पासून ह्या भोव पवित्र शुक्राराच्या दिसा हे पूर्ण तळा घेवन हे सक्रामेंताचें आराधन करून मीस पेटोवन देवाचें उतर आयकूंक तशेंच नव्या नमकांत तुजे कृपेची जरी आमचें तें वळवशें करूंक फोव केल्ल्या पासून तुका मेरगां दिता आतां आमी जेवणाक आयती जाल्यार हांव सोम्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करून दान दिल्या समेज दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचें दान आसूं आनी कुमकेसो फळ येतेच मोपान तांकां फाटी मेळोसो कर हें जेवण तयार करूंक वावुरलेल्या मिरर मायवाड्याकाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या वावंटीचो कश्टांचो फळ येतेच मोपान तांकां फाटी मेळोसो कर मागता जेवण जेवतल्या मातसो रेखल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावळी ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या खाणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां तुजो आदार दी हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जे तेरास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आपूण जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपूण जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें पिडे स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या जा पडता पायंतळा तुज्या सर पडता भावार्थान हांव तुका सोम्या जा पडता पायंतळा तुज्या सर पडता. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेल्विन हांव तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेदासचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता.
ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळी 6:30 वरांक मीस उपरांत 9 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत 9 भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेष करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्त्या मनान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. थंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.